इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या हेडक्वार्टर्साच्या मुखार एजिटेशन करून मेमोरंडम दिवन आमी हांगा येयले आसा. तालुका भर जें कितें एजिटेशन जाल्लें इतले दीस कार्यकर्त्यांनी आमी केल्लें ताजी आज आमी हांगा प्रॅक्टिकली हेडक्वार्टर्साच्या मुखार धडक मारून चीफ इंजिनियराक मेळून ताका आमी मेमोरंडम दिवन ताका आमी सांगलां की टायम बाउंड मॅनरान हाजेर सोल्युशन काडचें. दुसरी गजाल, विधानसभेत ऑनलायन एज्युकेशनाचो जेन्ना विशय आयलो तेन्ना परत परत गव्हर्मेंट मोबायल टावर्स किंवा इंटरनेट कनेक्टिविटी तुगेले स्मार्टफोन्स हाजेर उलयता. हांवें त्या वेळाचेर मुख्यमंत्र्याचे नजरेक हाडून दिलें की गोंयांत GBBN नेटवर्क जी कनेक्टिविटी आसा ऑप्टिकल फायबर घालून आज सगळ्यो पंचायती गोंय राज्यांतल्यो प्रॅक्टिकली थ्रू ऑप्टिकल फायबर कनेक्टेड आहा. हांव चीफ मिनिस्टर आसतना आमी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करून लोकांचे ग्रीवन्सीस त्या त्या तालुक्यांतले आयकताले बाय युजींग GBBN कनेक्टिविटी. म्हणजे काणकोणच्या लोकांक आमी पणजे येनाका म्हणटाले, गरज ना. तांचे ग्रीवन्सीस हांव हांगाच्यानच सेक्रेटरिएटांतल्यान व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करून थंय ऑफिसरां बरोबर उलोवन थंय आमी रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न करता. हे जर इंट्रानेट कनेक्टिविटीच्या मार्फत जर हे ऑनलायन एज्युकेशन चालू केलें, पयलीं म्हणजे आज तुका टीव्हीचेर किंवा कॉम्प्युटराचेर हे ऑनलायन एज्युकेशन भुरग्यांक अत्यंत कांयच प्रॉब्लेम जायनासतना मेळपाक शकतलें. इवन ताजे पेरंट्सांक सुद्दां कळटलें भुरगे कितें शिकता तें. एज्युकेशनाक जवळ एक वर्स 1 म्हयनो जाल्लो आसा आनी तेजे नंतर 1 वर्स पूर्ण जावचे पयलीं परत हांवें एक पत्र दिल्ली धाडून सांगलेलें की म्हाजेगेलें रेजिग्नेशना खातीर ऑर्गनायझेशन सफर जाता. ऑर्गनायझेशनाचेर फोकस करपाक मेळना, कारण हांव म्हागेल्या जवळ जवळ 50% कॅपेसिटीचेर काम करतालो, फक्त एजिटेशन आनी गव्हर्मेंटाचें एक्सपोजर. सो रेजिग्नेशन आशिल्ल्या कारणान एंटायर ऑर्गनायझेशन रिऑर्गनायज करपाक स्टार्ट करून अशें म्हणटकर आमकां क्लियर हे मेळिल्लें आसा की असेंब्ली इलेक्शनाची आतां तयारी सुरू करपाक जाय. इलेक्शनाक जवळ जवळ 1 वर्स सुमार आसा आनी त्या संदर्भांत आमी एंटायर काँग्रेस पार्टीचे ऑर्गनायझेशन रिऑर्गनायज करपाक आमी स्टार्ट केल्लें आसा. आमचे पक्षाचे उपाध्यक्ष बाब MK शेख जो ऑर्गनायझेशन पार्ट तेजे कडेन आसा. आमी ह्या संदर्भांत ऑलरेडी एज पर द इंस्ट्रक्शन्स वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द ऑर्गनायझेशन पार्ट. आमी गेले 1 वर्सभर ऑर्गनायझेशनाक फोकस करून आशिल्लो. सो we appeal everyone that everyone should join together now. Even there are some people who are outside who are against this BJP government. Now everyone has to come together and start fighting this dictatorial BJP government. So I appeal upon all those NGOs, activists, everyone who is totally disturbed the way this government is functioning. We have to fight unitedly against this government, and I think the mood of the people is already indicating. We have seen the two protests close to one is at Raj Bhavan and today at the regarding power bills. Despite the rains, the way the people have participated, the office bearers have participated, this shows the anger. हो सगळो लोकां भितर जो तिडक आसा ती तिडक आमकां दिसता ती आमी आतां एनकॅश करपाक सोदतात. ऑलरेडी आमी ब्लॉक प्रेसिडेंटाक सगळ्यांक बूथ नंबर 1 ते 5 हे करपाक स्टार्ट केल्ले आसा. आमचे उपाध्यक्ष MK शेख हांणी ब्लॉकां कडेन सगळे कॉर्डिनेट करता, दोनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सगळ्यां कडेन कॉर्डिनेट करता. आनी म्हाका दिसता इट इज अ हाय टायम दॅट दोज ऑफिस बेरर्स will be pushed, promoted, those who are working on the ground. We want now all the office bearers to be in the field. They should spend at least 2-3 days time. Our office bearer will be spending around 2 to 3 days time in the respective constituencies where they are in charge, either the state office bearer or the district office bearers. And we both as the CLP leader as well as the PCC president, we will be also
coordinating with all the blocks virtually till this COVID-19 situation gets normalized. Is it still pending? दिन यावं पत्ता घेतोय. See, I have resigned 1 year back. Now I have been asked that I should focus on preparing for 2020 elections. So I will do as per the instructions of the High Command. I have to now focus on the party reorganization. Because of my resignation, I was not touching the party organization. So now I got the instructions that I should start working towards the assembly election by focusing in the organization. I was focusing on the agitational mode, on exposing this government. Now it is the time, and now in next 2-3 days we will be reconstituting some of the blocks. We will be reconstituting district office bearers and some of the committees. Those who are active, we will be promoting them. We will be giving them more and more responsibilities. We want people who will go on the field. Only those who work for the party, for on the field, like there is Shankar, Pratima, time allowed बहुत टाइम पार्टी की टिकट असते. If you see the 2017 assembly elections, we have given 60% tickets were given to the new candidates, young candidate, new faces. And as and when the time will come, especially the assembly elections, definitely we will want to encourage the new. We don't want anybody who is jumping from one party to another party, because people are also fed up of them. So we will definitely push those loyalists in these elections. So the guy त्यांका पत्ता घेऊन sure. There is no, we have already said it again and again. We have passed a resolution also. Now we have moved in the Supreme Court. If we wanted to take them back, we would have not gone to the Supreme Court on this matter. Any reservation will be there for the ladies? If there are 40 Mahila candidates who are capable, we may go all to Mahila. All 40? Yes, if all 40 good Mahilas are there capable, we may give. So it's basically on the merit. तशें न्हू उरलें त्यांका सांगता तुमकां, suppose the 40 capable महिला असले सगळे महिला दिल्यो. No, any special reservation will be there for the. See, we cannot have the reservation. We have that the Mahilas has to be established in that particular constituency. आता इंटरनेट म्हटलं पाहिजे टावरांक ओपोज करपाचें आणि इंटरनेट आणि जे इंटरनेट सिस्टम केले पळय तुम्ही ऑनलायन उलयताले जे सगळे पंचायतींनी कनेक्टिविटी आहा म्हणटा तुमी पूण जे गांवांनी घरांनी कनेक्टिविटी आहा 2-3 प्रश्न थंय उरतात. एक त्या दिसा चीफ मिनिस्टरान उलयता आसतना सांगलें की अशे जर खंय एरिया आसत जाल्यार फ्रॉम पंचायत पॉयंट इट इज इजियर फॉर देम टू गिव कनेक्टिविटी. पंचायत सगळ्यो 180 कितें पंचायत आहा पळय सगळ्या पंचायतींनी आज ते इंटरनेट पाविल्लें आसा. इवन फॉर एग्जांपल तांकां समज कोर्सीस किंवा ऑनलायन करपाक जाय, वर्स कम्स टू वर्स दे कॅन बी कॉल्ड इवन टू द पंचायत. पंचायतीक टीव्ही लायलो आनी तशें सुद्दां करपाक जाता. पूण म्हज्या म्हणण्या प्रमाणे हेच ब्रॉडबँड जर ज्या एरियेंत कनेक्टिविटी कमी आसा म्हणजे केबल जर घालपाचें आसत पंचायतीचे दारांत जर पावला थंयच्यान जर खंय एरियेक उरलें जाल्यार इट विल बी मच इजियर. पोस्टपोन केल्या त्या पर्यंत भुरग्यांक प्रमोट करच्या टायमार काँग्रेस पार्टीन आनी आमी हो इशू फेस केलो कित्याक तुमी बरें एज्युकेशन आतां पर्यंत कितें चल्लां आनी ज्या प्रमाणे एक्स चीफ मिनिस्टरान सांगलां हे म्हाका सांग हे 5-6 म्हयने तेंचे कडेन टायम आसलो न्हू करपाक सगळें ते करूंक ना तेंच्यांनी. हो प्रश्न तुमी बीजेपीक विचारपाक जाय की ऑनलायन सिस्टम जावं बाकीच्या एज्युकेशनाक फुडें कशें वयपाचें पळय ते तेंच्यांनी करपाक जाय. आजून पर्यंत आमी 3 प्रेस कॉन्फरन्स घेतले की फीज हे आजुनूय प्रायवेट स्कूल फीज घेता म्हणून आनी ते बरें नर्सरी आनी हांकां 60-60 हजार घेता. फक्त ते कितें शिकतले मोबायल घेवन हेचो प्रश्न आता म्हणटा कितें आमची खंय कंप्लेंट खंयच्या तरी पेरंटान दिवपाची. पेरंट कंप्लेंट दितले तुमकां चीफ मिनिस्टराक तुमी पळोवचे ना थंयसर. सो हे ऑनलायन सिस्टम म्हाका दिसता सारकीच ना आनी कितें तरी सर्क्युलर एक तरी स्कुलान हो ऑनलायनाचो सर्क्युलर आजून काडूंक ना. तुमी चीफ मिनिस्टराक विचारा, एज्युकेशनाक विचारा, ना सेक्रेटरीक विचारा.